सरकारी जमनींचेर अतिक्रमणां केली जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या वादांत आडकल्ल्या मये गांवच्या आनी 215 लोकांक घरांचो मालकी हक्क मेळ्ळो। बुधवारा एका खासा कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते मयेकारांक सनदी वाटल्यो। भारतीय नागरिकां खातीर कायदेशीर प्रक्रिया सुटसुटीत जावची हे खातीर गुन्यांवकारी कलमात सुधारणा हाडल्या आनी ब्रिटीशकालीन तरतुडी भायर आयल्यात। खुबश्यो केसी न्यायालयात पडून आशिल्ल्यो कुसताल्यो देखून ह्या कायद्यांनी सुधारणा केल्ल्यान बेगीनूच ह्यो केसी आतां निकालांत लागतल्यो अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें। तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार उगडले। फाटल्या 3 दिसांसावन कॅनलाचे दार उगडपाचें काम सुरू आशिल्लें। बुधवारा सकाळीं 5:45 वरांचेर पुण्यांतल्या तंत्रीक पंगडाक कॅनलाचे दार उगडपाक येस आयलें। हाका लागून आतां पर्वरी आनी साळगांवची उदकाची समस्या सुटावी जातली। फाटल्या म्हयन्याभर सावन दुरुस्तीच्या कामाक लागून कॅनलांतल्यान उदक सोडपाचें बंद आशिल्लें। भारतीय नौदळाची ताकद वाडल्या। स्वदेशी बनावटीचे स्टेल्थ गायडेड क्षेपणास्त्र नाशक INS इम्फाळचो भारतीय नौदळाक आस्पाव जाला। ही मेड इन इंडिया झूज बोट विविध आधुनिक क्षेपणास्त्र आनी तंत्रज्ञानान सुसज्ज आसा। हिंदू महादर्यांत चीनच्यो हालचाली वाडल्यात अशे परिस्थितीत INS इम्फाळ भारताची सागरी तांक घटमूट करतले असो विश्वास संरक्षण तज्ञांनी उक्तायला। फुडल्या एका वर्सा भितर मिराबाग सावड्डे हांगा बेरेज बांदतले। ह्या बेरेजींतले उदक म्हैसाळ धरणांत हाडटले, जाका लागून बोरी, पंचवाडी, शिरोडे वाठारांत उदकाची पुरवण बरी जातली। देखून 2024 डिसेंबर उपरांत गोंयांत उदकाचो उणाव जावचो ना अशें विधान उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान केलां।
दिवचलचो नियोजित बस स्टँड फुडल्या वर्सा भितर सुरू करपाच्या नदरेन यत्न चालू आसात अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगला। बस स्टँड सुरू करचे पयलीं आरटीओ कचेरी आनी पार्किंग प्रश्न जाग्यार घालतले अशें आमदारान म्हणलां। कदम येरादारी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय घाटे आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी बुधवाराक काम चालू आशिल्ल्या कदम बस स्थानकाची पळोवणी केली। 4 नोव्हेंबराक मनोवपी बाल दीस आनी देशाचे पयले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचे मदीं कसलोच संबंध ना अशें अजापीत करपी वादग्रस्त विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले। दर वर्सा देशभर सगळ्या शाळांनी 14 नोव्हेंबर हो बाल दीस म्हणून मनयतात। हे निमतान देशाचे पयले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सगळ्या शाळांनी आर्गां ओंपतात। मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या पोर्तुगीज कनेक्शना वयल्यान नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेकोन परतून एक फावट आरोप केला। सिक्वेरा भारतात लेगीत जल्माक येवना, ते भायर 2001 ताणें आपलो जल्म पोर्तुगालात नोंद केला। देखून हेर गोंयकारा प्रमाण ताचोय भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशी मागणी मिकीन केल्या। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या शिरगांवचे श्री लयराई देऊळचे देऊळ जर मायनिंग लीज वाठारात येता आसत तर ते लिजा भायर काडप ही सरकाराची जबाबदारी अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। बुधवारा मया एका कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्र्यान हे वक्तव्य केलें। ल्हान सान मुद्द्या वयल्यान मायनिंगाक विरोध करप समान न्हय। सरकारा कडेन चर्चा केल्यार कांय प्रश्न सुटपाक शकतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतली पदां फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यांत भरतली। येता ते मंत्रिमंडळ बसकेत हे भारती प्रक्रियेक मान्यताय मेळटली अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला विशीं कोर्टान दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करतले अशें राणेन सांगलें। हाचे आदीं म्हाका ह्या विशयाचेर आश्वासनां मेळिल्लीं आसात। येता ते वर्साक देवान सरकाराक मातशी बुद्ध दिवची इतलेंच मागता अशें म्हणीत विजयान सरकाराक थोमणो मारलो।
मनपा दाबाळ पंचायतीतल्या घरपट्टी घोटाळ्याची खोलायेन चौकशी करून दुबावितांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी सावड्डे गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष जयेश पाटीलान केल्या। बोगस घरपट्टी पावत्यांक लागून कांय जाणांक अटल आश्रय येवजणेचो लाव घेवपाक मेळ्ळो ना अशेंय ताचें म्हणणें। राजकीय चेपणाक बळी पडनासतना बोगस पावती प्रकरणात जे घुस्पल्यात तांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या। गोंयकार फॉरेनाक वचून कबाड कश्ट करून संवसार चलयतात आनी हो आजीचो मनोज परब ह्या लोकांकडल्यान पक्ष चलोवपा खातीर भीक मागता। ह्या लोकांनी मनोजाक भीक दिवपाचें बंद करपाक जाय। मनोज गोंयांत कलेक्शन एजंट म्हणून वावुरता। तांचे कडेन मतां ना ते काँग्रेस आनी भाजपाचे मतां फोडटले असो टोलो आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन मारला। सनबर्न महोत्सवाच्या फाटभुंयेर वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी म्हत्वाची बसका घेतली। सनबर्ना वेळार येरादारीची कोयणी जावची न्हय हाचे खातीर विशेष आराखडो तयार करतले अशेंय ताचें म्हणणें। हे बसकेक पुलीस अधीक्षक, पुलीस उप अधीक्षक, पुलीस निरीक्षक हाजीर आशिल्ले। आल्दोना रामतळे वाठारांत येवपी MRF शेडीच्या कामाक साईनगर आनी आशी कुशीकच्या वाठारांतल्या लोकांनी खर विरोध केलो। थोड्याव्यांक विश्वासात घेनासतना रातोरात शेतांत शेड घालपाक सुरवात केल्ल्यान पंचवांगडी अभिज्ञा सातर्डेकर हांचो पुतळो लासोवन थोड्याव्यांनी तिडक उक्तायली। जाल्यार थळावे हांकां विरोध करून धार्मीक रंग दिवपाक सोदता असो आरोप थळाव्या आमदारान केला। म्हापशाच्या बाजारांत आता दुर्लक्ष जाला। सुमार 4 दशकां मदीं बाजारपेठेची वाड जायत गेल्या पूण मुळाव्या साधन सुविधांची ते प्रमाण वाड जावना। बेगोबेग हातूंत लक्ष घालचें अशी लोकांची मागणी आसा।
पेडे जंक्शनार फ्लायओव्हर बांदपाचें सरकारान थारायलां, पूण तें काम सुरू जावचे पयलीं पेडे जंक्शनार सिग्नल घालचें जेणे करून अपघात कमी जातले। ते भायर हळदण मतदारसंघात रस्त्यावयले लायटी पेटनात। GSIDCन लायटी घाले उपरांत त्यो वीज खात्याकडे सुपूर्द करूना, देखून हो घोळ जाला। तो बेगीनूच सुपूर्द करच्यो ह्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्या मुखार मांडल्या, हळदणचो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगले। बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात 26 होड्यांचेर कारवायेचो आदेश आसतना खण खात्यान फक्त एकाच होड्याचेर कारवाय केल्ल्यान मंगळारा न्हयबाग पेडण्यां बरोच बोवाळ जालो। 6 वर्सां सावन बंद आशिल्ले आपलेच होडयेर कारवाय जाल्ल्यान होडयेचो धनी खुबळ्ळो। हेर बाकीच्यो होडयो चालू आसून लेगीत तांचेर कित्याक कारवाय जाली ना असो प्रश्न ताणें अधिकाऱ्यांक केलो, पूण अधिकाऱ्याच्या कोंतान ताचेर खर बुधवारा कारवाय जातली। पार न्हंयेत कोयर उडोवन प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी अस्नोडे पंचायतीन दिल्या। कोयर उडोवपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपाक CCTV कॅमेरा बसयल्यात। कोयर उडयतना सापडल्यार 5000 रुपया दंड दितले अशें पंचायतीन शिटकावणी दिल्या। वास्को वाठारांत भिकाऱ्यांची व्हड समस्या उप्रासल्या। वचत त्या वाठारांनी भिकारी राबितो करून थळाव्या लोकांक त्रास करतात। वास्कोत वाडपी ह्या भिकाऱ्यांच्या संख्येक लागून मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान तिडक उक्तायल्या। लोकांनी भिकाऱ्यांक अन्न दिवचें न्हय अशें आवाहन नगराध्यक्षान केलां। बेतीसावन साळगांवां वचपी मुख्य रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचे नाव दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। ते भायर गुरू गोविंद सिंगाच्या 2 चल्यांक आर्गां दिवपा खातीर गोंयांत 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हणून जाहीर केला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले।
भारतीय हवाई दळाच्या MiG-29 फायटर जेट विमानाच्या टायराचो मंगळारा स्फोट जालो। स्फोट जाल्या उपरांत अचकीत उजो पेटलो। हे घडणुकेक लागून हवाई दळाची बरीच धावपळ जाली। दिसपट्ट्या उड्डाणा खातीर MiG-29 हे फायटर जेट हँगरांतल्यान भायर सरून धावपट्टेचेर आयिल्ले। उड्डाण करपा खातीर धावपट्टेचेर वेग वाडयतले इतल्यानूच टायराचो व्हडल्यान स्फोट जालो आनी टायराक उजो पेटलो। चिमला रस्त्याकुशीक कोयराचे ढीग पातळा। सीसीटीव्ही कॅमेरा आसून लेगीत लोक थंय कोयर हाडून उडयतात। पंचायत कांयच पावलां उबारिना अशें ह्या कोयराच्या ढिगावयल्यान दिसून येता। सवणी कोयर मेळत थंय उडयतात। पुराय वाठारांत दूषित वातावरण निर्माण जाला। कोयराच्या राशींत लोक आपल्यो गाडयोय लेगीत पार्क करून दवरतात। सीसीटीव्ही कॅमेरा आसून लेगीत लोक कसो कोयर हाडून उडयतात हो प्रश्न निर्माण जाला। पंचायत मात सुस्त आसा। मडगांव बाजारांत 2 दुकानांक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले। सुमार वरभराचे कवायती उपरांत उजो नियंत्रणांत हाडलो। हे पयले फावट न्हय, अश्यो घडणुको खूब फावट ह्या बाजारांत जाल्यात अशें मडगांवकार सांगतात। बावीस डिसेंबराक अयोध्येत राम मंदिरान प्राण प्रतिष्ठा सुवाळो जालो। ह्या दरम्यान वेगवेगळ्या राज्यांतले मुख्यमंत्री आनी हेर मानाच्या नेत्यांक आपोवणे आसा। पूण पश्चिम बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन ह्या सुवाळ्याक उपस्थितीत रावपाचें न्हयकारलां। तिच्या हिसपान राम मंदिर हो भाजपाचो 224च्या लोकसभेक लागून राजकीय स्टंट आसा अशें तिचें म्हणणें आसा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यावळ 22 जानेवारीक जातली। ह्या कार्यावळी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा जायते मानेस्त हाजीर आसतले। हे कार्यावळीक जायते विरोधी फुडारी हाजीर रावपाचे आसात। ह्या कार्यावळी पयलीं PM मोदी 30 डिसेंबराक अयोध्या हांगा श्रीराम विमानतळाचें उक्तावण करतले। हाचे उपरांत अयोध्या सावन नवी दिल्ली आनी अहमदाबाद मेरेन आतां इंडिगो कंपनी मुंबईची विमान सेवा जाहीर केल्या। आता इंडिगोनय मुंबई आनी अयोध्या हांचे मदीं जोडणी जाहीर केल्या। ही सेवा 15 जानेवारी 2024 सावन सुरू जातली। ही हवाई सेवा नागरिकांक सोयी मेळोवन दितली।